वरून तुमची एक खंत आसा आनी ती खंत म्हळ्यार तुमी म्हणटात की वी हॅव रियलायज दॅट टुडेज यूथ आर लुजींग टच विथ देयर सिटीज विलेजीस एंड टाउन्स म्हणून कितें ते यंग जनरेशनाच्या बाबतींतले तुमचे फिलिंग्स? सो हांव अशें म्हणटा की तांची कितें मिस्टेक आसा ऑर तशें कितें हातूंत कांयच येना. पूण एक जेन्ना हांव गोंयांत आयलो परत तेन्ना म्हाका स्वताचें म्हणून की भायर आशिल्ल्या कारणान गोंयच्यो खूब गजाली खबर नाशिल्ल्यो म्हाका. फाटल्या ज्यो 4 वर्सां हांवें शिकला गोंयांत त्यो ताज्या पयलीं 15-20 वर्सांनी कांयच शिकूं नाशिल्लो. आनी दॅट इज अनदर रिजन इज द वे वी आर एक्सपोज टू थिंग्स. आमकां दिसता की गांवगिऱ्या वाठाराचे वा म्हणल्यार आमी पयलीं जे करताले ते कितें तरी बोरींग आसतलें नाजाल्यार कितें तरी पयलींचें आसतलें ना ताका असोसिएट जावपाक सोदना. खूब लोक तातूंत असोसिएट जावपाक सोदना. तातूंत आमची चूक सगळ्यांची आसा कित्याक केन्ना केन्ना आमी ओवर पुश करतात. केन्ना केन्ना आमी हिस्ट्रीच म्हणटात की ना तुमी शिकपाकूच जाय, तुमी ते पळोवपाकूच जाय कित्याक ते ओल्ड आसात. सो अशें केल्यार कोण भुरगो वा यंग जनरेशन इज नॉट इंट्रस्टेड. सो आमी एक पळयलें की यू हॅव टू मेक इट इंट्रस्टींग. कितें तुमी शेअर करतात वा कोणाकूय शिकोवपाक सोदतात तें इंट्रस्टींग करून शिकोवपाचें. कोणाकूय पुश केलो जर चड पुश केलो की ना कल्चरली शिकात तुमी नाल्यार एज्युकेशनली शिकात नाल्यार हिस्ट्री शिकात. हिस्ट्री खुबदां बोरींग जातात लोकां खातीर आनी ती एक फॅक्ट आसा तो. सो जे पर्यंत आमी ते इंट्रस्टींग करून प्रोजेक्ट करना लोकां मेरेन ते मेरेन युथाकूय मातशें शिकपाकूय डिफिकल्ट जातलो. आनीक त्यो ऑपॉर्च्युनिटी प्रोवायड करच्यो पडटल्यो कित्याक सद्या जाता की तुमी जशें म्हणटात नोकरे फाटल्यान धांवतात, गव्हर्मेंट जॉबा फाटल्यान धांवतात कित्याक सद्या ते एक स्टेबिलिटी आसा तांकां. बट जेन्ना आमी हांगाय दाखयतले की हेय तुमी करून फुडें करपाक शकतात तेन्ना लोक आनी यूथ हातूंत चड अट्रॅक्ट जातले अशें म्हाकाय दिसता. आनीक इवन आमच्यो पयलींच्यो गजाली सिंपल गजाली आमच्यो मानस आसता आमच्यो. खूब भुरग्यांक खूब गोंयच्या युथांक खबर ना की मानस म्हणल्यार कितें. आनीक ताका एक हें आसा की आमी तो जशें प्रोजेक्टूच करूना की दीस इज अ मार्वल ऑफ द वर्ल्ड म्हणून. इट इज लायक वन ऑफ द वंडर्स जे इतल्या वर्सां हातूंत चल्लां ते आमी जर बरे तरेन प्रोजेक्ट केल्ले सगळ्यांनी मेळून जाल्यार लोकांकूय आनी युथाकूय मातशें दिसपाचें अरे प्रावड जावपाचें की बाबा हे आमचे दायज आसा आनी ते आमी दाखोवपाक शकतात जगाक. आमचे कडेन जे आसात ते आमी जगाक फुडें व्हरून दाखोवपाक शकतात अशें दिसपाचें. बट ती एक ट्राय चालू केला आमी एक वी हॅव स्टार्टेड दॅट प्रोसेस. सो होपफुली आमी एक फुडल्या वर्सांनी की द गोवन्स एंड द इंडियन्स वील बी प्रावड की आमचे कडेन इतले सगळे आसा ते आमी जगाक दाखोवया. आनी भायल्या देशार वचच्या परस आमचेच जर आमी प्रोजेक्ट करून दाखयले आनी तातूंतूच सुखी रावले जाल्यार खूब कितें जावपाक शकता. एक्झॅक्टली. आनी घे म्हणून भांडार भरला रानांनी गांवांनी वचून पळोवपीच जाय. आनी तुमचे सारके यंगस्टर्स ते सोदून काडटात आनी ते प्रोजेक्ट करतात. इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. हय ना तेच एक कोंकणीतली म्हण आसा की हांडीर आसा चेडो आनी सोदता सगळो वाडो. ते आमचे मातशें हें जालां की आमी भायर वचपाक सोदतात जर्मनीन युकेन वचपाक सोदतात. पूण हांगाच आमचे इतल्यो ऑपॉर्च्युनिटीज आसा जशें पंकज बाबानूय सांगलें की इतल्यो ऑपॉर्च्युनिटीज आसा हांगा आनी त्यो जर आमी प्रोजेक्ट करून दाखयल्यो आनी तातूंतूच जर करपाक फुडें व्हरपाक शकले जाल्यार खूब जालें. अनफॉर्च्युनेटली नायगारा वॉटरफॉल पळयलो म्हणून अभिमानान सांगपी आहात पूण आमचो अजून बामणबुडो पळयलो ना, मैनापी पळयलो ना, जे गोंया भितर आसात.